Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थन तो ऐकतलो, तांच्या मागण्याची तो बेपारवो करसोना. Luke chapter 6 verse 19. जेसू ताव दैविक सक्त भायर सर सोमेस सांगून करतली. देखून तो लोकांचो मोग ताका आपणूक म्हूण उरडातलो. Matthew chapter 14 verse 36. थंयच्या लोकांक जेसूची वळख धरतस चारी कुशीनी सांगून धाडले. लोक आपल्या पिडेस्ताक ताचे सश्टी हाडी लागलो आणि ताच्या आंग वस्तुराच्या देगेक कुणी हात लावंक पिडेस्ताक सोड म्हूण ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आणि आपडलेली सोमेस्तां बरी जातली. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल करतलो. हांव काशाची दाराची पूड करतलो आणि लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सुसरेस्पोर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या, तू दयाळ आणि बोगसूंक तयार. तुका उलो मारतेल्यांचेर अपरमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. तरेस्पोर दयाळ आणि नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. Sirach chapter 2 verse 11. कित्याक तरेस्पोर दयाळ आणि काकुळदार, तो पातका बक्षिता आणि कष्टाच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्याची दया करता, तसो सरेस्पोर आपणा भियेतल्याची दया करता. Sirach chapter 2 verse 7. सरेस्परा भियेतल्यानो ताच्या काकुळतीचेर बरवस दवरा. तुम्ही पडाना जाऊन त्या वांकडी वाट धरी नाकात.